म्हजे फुड्यान आसा खोडेगांत आदवोगाद MLA ex-MLA आनीक रोमी कोंकणीचो एक बरो फुडारी बाब राजाराव ग्रासियस दोतोर ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें एक 2 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आमच्या आमदारां लागीं दिवंक थारायलां आनीक ते पयलें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांत इंट्रोड्यूस करची भुरग्यांक शिकोवंक हें आमचे कॉन्स्टिट्युशनल आर्टिकल 29(1) हांव सांगता आमचे मायनॉरिटीक हक आसा म्हणून आमची भाशा आमची लिपी आनी आमची संस्कृताय सांबाळूंक सो तुजेर हाचेर मोन कितें आमकां लोकांक पटोवन दी लिगल एस्पेक्ट ऑफ दीस कित्याक मरे कॅनेडी कायदो आसा की खंयचीच मायनॉरिटी आहा तांकां तेंचे लँग्वेज तेंचो स्क्रिप्ट तेंचे कितें भावना आहाय ती प्रोटेक्ट करपाक कॉन्स्टिट्युशनल फंडामेंटल रायट दिला आमकां आर्टिकल 29 ती मुल्टी भाशेन पूण तें रायट लोक घेवपा तयार आसूं जाय पयलो सो आयज तो रोमन स्क्रिप्ट गोंयांत इस्कॉलान बी चलना म्हाका दिसता गुन्यांव आमचो म्हूण कित्याक आजून हांवें चोयलें ना आमच्या लोकांक कोणें मागलां बाबा आमकां रोमन स्क्रिप्ट इस्कॉलान शिकोवचें अशें म्हूण एक मास आवाज जावना आतां आमी सकाळ आमी मिसा वयताय आमची बायबल रिडींग सगळें आमचें रोमन स्क्रिप्टान जाता आमचे सगळे तियात्र आमच्या लादायन ते चलता तें रोमन स्क्रिप्टान चलता सगळें आमचें कल्चरल एक्टिविटी रोमन स्क्रिप्टान चलता सो चड गरज आहा कितें आहा आमची सरकारान आवाज कोना जाल्यार कोण कांय दिना सारकें सो आमी आवाज करपा जाय की बाबा आमच्या इस्कॉलांत रोमन स्क्रिप्ट आमच्या भुरग्यांक शिकोवपा जाय आनी आवाज जाल्यार गोडे हालें स्कूल पडे हांवें दायजन सोसायटी स्कूल्स बी हांवें तेंच्यान गव्हर्मेंटाक बरोवपा जाता की बाबा आमच्या लोकांक डिमांड आहा आनी आमी ह्या इस्कॉलांत रोमी स्क्रिप्टाची क्लास सुरू कोताय म्हणून ती एक पाट सुरू जाली तेका मागीर सिलेबस तयार करूंक पडटलो हें सगळें करूंक पडटलें पूण आमी तर अशें न्हिदोन रावले कांय जावपा ना आमगेर डिमांड जावपा जाय लोकालो आमगे इस्कॉलांक कोडे बाबा तुमी रोमन स्क्रिप्ट घालाय म्हणून इंग्लीश झुजोन घेयल ना ते भाशेन जावपा जाय म्हाका दिसता तें केल्यार आमकां लिगली आमकां वी आर ऑन सावंड फुटींग आमचें सारकें गोट्या सारकें जालें तर हय तशेंच आतां न्यू एड्युकेशन पॉलिसी जी आयल्या ती सांगता भुरग्यांकूय फ्लेक्सिबिलिटी दिल्या आपणाक जाय ती लँग्वेज चूज करपाक तशेंच इस्कॉलांत स्कूल मॅनेजमेंट अशें तूं सांगता तेका NEP सांगता तेंच्यांनी आपणाक जाय तें करिकुलम एज पर द निड्स ऑफ द स्टुडंट तेंच्यांनी करिकुलम सेट करूंक जाता म्हूण सो तुजेर हाचेर मोन कितें सी करिकुलम सेट करून जाता बट करिकुलम सेट करून तो बोर्डान करपा जाय नॉट बाय प्रायवेट इंडिविज्युअल्स बोर्ड ऑफ सेकंडरी हायर सेकंडरी एड्युकेशन आहा त्यांनी करिकुलम करपा जाय पूण करिकुलम केस जाता डिमांड आहल्यारीच आतां गोंयांत हांव गांधी भाशेन उर्दू स्कूल चलताय उर्दू स्कूल चलताय तें ग्रांट्स मेळटाय कित्याक ते मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन आनी सेम जो तर उर्दू दिता तेंच रोमी कोंकणीकूय दिवपा जाय बट देर इज नो डिमांड सो करिकुलम तेंगे आतां उर्दू इस्कॉलांत तेंगे हें आहा तयार आहा सिलेबस बी ते सोच सिलेबस तयार कन्नड स्कूल चलताय गोंयांत सो हे सगळें चलता पूण आमची भास आमची स्क्रिप्ट 450 वर्सां चलता तेंचे आमकां कांय ना पूण समहाव म्हाका दिसता की हें आमी करपा पडटलें सर रायट एके भाशेन डिमांड आहा सर कित्याक आमी आमच्या फुडारीपण काल आमी 56 पंचायतींनी रेजोल्युशन पास केल्लीं एक फावट आनीक पूण आमच्या सरकारान ते अजून आमचे तो एक उलो 56 रेजोल्युशन फकाणा न्हय ती पंचायतींनी ते तर सरकारान हेजेर कांयच उपाय घेवंक ना अजून पासून एक वर्स मायज जाल्यार आमी चळवळ चलयतात सरकार पळय हा गोंयांत लिबरेशन जायत न्हू ते रोमी स्क्रिप्टाचे विरुद्ध आहा आमकां खबर आहा ती सारकी ते आमकां कांय दिवपाक तयार नाय ते आहलो जाल्यार हो इश्यू आसूच ना आफ्टर लिबरेशन रोमन स्क्रिप्टां दिवपा जाय आसली तेणी कोंकणी गोंयांत सांबाळना रोमन स्क्रिप्टान ही नागरी म्हणटी आत येयल्या लास्ट 50-60 इयर्स देवनागरी तेजे पयले प्री लिबरेशन इरांत सगल्यो तो रिजनल फर्नांडीस ते बूक बी बरयला रोमन स्क्रिप्टान आहा आमचे गोंयची फिल्म बी केली पयली सगळी ते स्क्रिप्ट सगळो रोमन स्क्रिप्टान एवरीथींग इज इन रोमन स्क्रिप्ट पूण लिबरेशन जातकच तेणें धरलें तेंगे चिंतप जालें की बाबा हें रोमन स्क्रिप्ट फॉरेन हें भायलें पूण आतां तुमी नॉर्थ इस्ट इंडिया चोवपा वचत स्क्रिप्ट सोय नागालँड मिझोराम मेघालया लँग्वेज ऑफिशियल लँग्वेज लेगून इंग्लीश द स्क्रिप्ट इज फॉरेन एंड लँग्वेज इज फॉरेन पूण गोंयांत ते आमकां कितें जाल्यार फॉरेन म्हणटाय बरो पॉयंटाचेर आयलो सर
तेंच आतां आमी काल जायते जाणां कडेन देवनागरी वाल्या कडेन विचारता रोमी लिपी ते म्हणटा ही फकत आमची इंडियेच्यो स्क्रिप्ट उजार करपाची इंडिया हांवें विचारलें एकल्या कडेन अरे वाय इंग्लीश इज देन इंग्लीश इज टॉट इंग्लीश इज रोमन स्क्रिप्ट आमचे इस्कॉलांनी पुर्तुगेज फ्रेंच शिकता पुर्तुगेज शिकता दॅट इज ऑल्सो रोमन स्क्रिप्ट आमचे भुरगे त्रास काडून पयलेक सावन सातयेक कोंकणी शिकता बट ते कडेन जायना ताका त्रास पडटा आनी मागीर ते एक फॉरेन लँग्वेज चूज करता फकत पास जावपाक फ्रेंच आनी पोर्चुगीज आनी ते शिकून पास जाता सो आमचे सरकाराक फ्रेंच आनी पुर्तुगेज शिकोवपाक परवडटा रोमी लिपीन तर आमची भाशा शिकोवंक आमची लिपयेन ते कित्याक अडयता कितें आहा न्ही स्क्रिप्ट लँग्वेज पळय आहा खंयचीच ती लँग्वेज जाता आसतना स्क्रिप्ट येना ती इट्स रीड ऑल लँग्वेजीस आर ओरल सगल्यो लँग्वेजी तोंडान उलोवपाच्यो बरोवप कांय ना स्क्रिप्ट म्हण ते मागीर लायताय आतां आमचे भाशा आमचे भुरगे जाता आसतना नागडे जाता तेंक मागीर न्हेसयताय आतां आमी गोंयकारां सगळे लोक धोती घाताले आतां आमी धोती सोडलें हें पुर्तुगेजान हाडलो कालसां बुशेट घाताय ते भाशेन स्क्रिप्ट पळय आसा ते आमचे स्क्रिप्टाक देवनागरी लायले आसत देवनागरीक धोती म्हूण धरता पूण आतां धोती सोडून कालसां बुशेट घाताय न्ही आमी सो आमचे लँग्वेज पळय आसा रोमन स्क्रिप्ट तेकाय आमी स्क्रिप्ट तो रोमन दिलें म्हाका दिसना कितें फरक जाता म्हणून कित्याक तूं कालसां घात जाय तूं धोती सोडून तुवें आमकां एक स्क्रिप्ट करून हो घालून जाता देर नथींग रॉंग विथ दॅट इफ यू कॅन गिव अप तूं सगळ्यांचो घालता कोण लोक आंगाक साडी घाता सगळीं आतां कॉलेज वचून थंय मरतून सगळी कॉलेजी सगळीं चेडूं आतां कालसां बुशेट घायना सो देरफोर इफ यू कॅन गिव अप युअर ड्रेस in favor of a European dress, you can also have a language.